येवकार हांव जवाहर सर्वेगायच्यो हेडलायन्स। कोविडा उपरांत निर्माण जाल्ल्या आर्थीक समस्यांचे वजें ल्हव करपाक वावुरता सरकार। तरणाट्यांक चडांत चड नोकऱ्यो दिवप हो ताचोच एक भाग, सांगलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन। नव्यान वेचून येयल्ल्या पंचांकडेन मुख्यमंत्र्याची चर्चा। थळाव्या उत्पादनांक बळगें दिवपाचो मारलो उलो। धर्मवाद्यांचे दुस्वास निर्माण करपी भाशणांचेर सुप्रीम कोर्ट अस्वस्थ। लोकांनी कागाळी करपाची वाट पळयनासतना पुलिसांनी गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग करची कारवाय। दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या पुलीस मुखेल्यांक आदेश। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाचो एक भाग म्हण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शेनवारा राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींच्या नव्यान वेचून येयल्ल्या पंचांकडेन उलयलो। थळाव्या उत्पादनांचो प्रचार करात, मनीस संसाधन विकासाक वेग दियात, मुख्यमंत्र्यान पंच वांगड्यांक सांगलें। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान शेनवारा नवनिर्वाचित पंचांकडेन संवाद साधून भूस्तरीय आर्थीक आनी मानव संसाधन विकासाक प्रोत्साहन दिलें। नोव्हेंबरांत सरकार तुमच्या दारी सेवा परतून सुरू जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर मंत्री तुमच्या दारीचो एक भाग म्हण मंत्री राज्यांतल्या पंचायतीक भेट दितले, अशेंय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमच्या फाटल्या टेन्युअरात सुरवात केलो। जवळपास 14 जाग्याचेर हो कार्यक्रम कंप्लीट केलो। आमी येता त्या नोव्हेंबरांतल्यान परत सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आसतलोच, बट त्याच बरोबर मंत्री तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सुरवात केलो आणि आमचे 11 मंत्री वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आतापर्यंत गेले, वेगवेगळ्या पंचायतींक त्यांच्यानी भेट दिली आणि त्या निमित्तात तुमच्यो ग्रीवेन्सीस त्यांच्यानी आयकून घेतल्यो, काही ग्रीवेन्सीस रिझॉल्व जाल्यो। सगळे वांगडाच जावचे ना। लोकांक एकदा सरकार काम करता तशी अपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटा, बरी गजाल आसा, बट त्याच्या खातीर थोडोसो संयम बाळगप हे तितकेच गरजेचे आसा। आणि म्हणून मंत्री तुमच्या दारी हांव आमच्या सगळ्या मंत्र्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। 11 जाणांनी आपलो रिपोर्टूय म्हाका सबमिट केला आणि त्या निमित्तात तांची डिपार्टमेंट्स एक्टिवेट जाल्या, त्यांची डिपार्टमेंट्स लोकांकडे खूप बऱ्या पद्धतीत काम करपाक लागल्या। थोडीशी डिले जाल्ले प्रोजेक्ट परत एकदा नेटान थंयसर कामाक लागल्या। सदच्या कोयरा वांगडा खंयच्याच वैजकी कोयराचो विलो लावचो न्हय हाची काळजी हॉस्पिटलांनी घेवची पडटली, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हॉस्पिटलांतल्यान येवपी कोयर बायोमेडिकल कोयर म्हण ताचो विलो लावचो पडटा। तशेंच चिकन मटनाची दुकानां आनी सलूनांतलोय कोयर बायोमेडिकल कोयर म्हण ताचो विलो लावचो पडटलो, जाका लागून स्वच्छ पंचायत उपक्रमाक वेग मेळटलो। पुराय देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत गोंय हे दुसऱ्या नंबराचेर पावल आसा, म्हणजे मध्य प्रदेशाच्या उपरांत गोंय राज्याचो नंबर लागता। बट तो एक नंबर मेळपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे आपल्या पंचायतीत कचरो आपल्या पंचायतीच्या शिमेरी उडोवचो न्ही, किंवा तो कॅदर करून एखाद्या आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक आसतले किंवा आमची MRF फॅसिलिटीज आसतले, हाज्याकडे उडोवचो, हाजेर भर दिवचो हें म्हाका दिसता। आणि तुम्ही सगळेजाण अशा पद्दतीत म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हे मिशन यशस्वी करपाक आणि हातूंतले विशेष करून जे मुद्दे आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सात मांडले, तितूर आमी म्हणटा की स्किल डेव्हलपमेंट आसतले, एनकरेज स्टार्टअप आसतले, की त्याच बरोबर उरलेले सगळे इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले। ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर तुम्ही भर दितले आणि आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही मदत करतले। आमकां सगळे बाबतीत त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आसात, जवळपास 12 मुद्दे सुमार मांडल्या। हे 12 मुद्द्यांचे तुम्ही जाय जाल्यार डिटेलांस हे तुमकां मेलाचेर धाडून दिले वयतले। प्रत्येक डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही कम्युनिकेट करून तुम्ही त्या मुद्द्यांचेर स्टडी करात, तेजेर परत गावात चर्चा करात, ग्रामसभेत चर्चा करात, पंचायतीच्या पंचांच्या मिटिंगेन डिस्कस करात आणि कशा बऱ्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट करूंक शकतले, ताज्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर तुमची चर्चा जावप गरजेचें आसा। आमी जे निवडून येयल्या हे गावा खातीर निवडून येयल्या, ही जर भावना आमच्या तकलेंत आसत जाल्यार निश्चितरित्या आमी खूप बरें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। कोविडाची महामारी उपरांत निर्माण जाल्ल्या आर्थीक समस्यांचे वजें ल्हव करपा खातीर सरकार वावुरता। तरणाट्यांक चडांत चड नोकरी मेळोवन दिवप हो तेचोच एक भाग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयज सांगले. सरकारी नोकरी मेळोवप्यां मदीं 75,000 नेमणूक पत्रां वांटल्या उपरांत प्रधानमंत्री रोजगार मेळाव्यांत उलयतालो. 75,000 नोकरी सोदपी लोकांक इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन प्रधानमंत्र्यान नेमणूक पत्रां धाडलीं. देशभरांतले हे नवे भरती केंद्र सरकाराची 38 मंत्रालयां वा खात्यांत सामील जातले. आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है. ये कड़ी है रोजगार मेले की. आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है. बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो. इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है. इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं. आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है. विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं. इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है. अ ब राजपत्रित, ब गट बिगर राजपत्रित आणि क गटांत भरती. या पदांनी केंद्रीय सशस्त्र दळ कर्मचारी, पीएसआय, हवालदार, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, पीए, आयटी निरीक्षक आणि एमटीएस हांचो आस्पाव आसा, अशें सरकारी निवेदनात म्हटलां. स्वता मंत्रालय आणि खाते नोकर भरती करतात वा यूपीएससी, एसएससी आणि रेल्वे भरती मंडळ अशा भरती एजन्सी वरवीं भरती जाता. प्रधानमंत्र्यान जूनात सरकारी खात्यांक आणि मंत्रालयाक फुडल्या 1 ते 1.5 वर्सांत 10 लाख लोकांक भरती करपाक सांगिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसं विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दुस्वास निर्माण करपी भाशणांचेर सर्वोच्च न्यायालय अस्वस्थ जाला. लोकांनी कागाळी करपाची वाट पळयनासतना पुलिसांनी गुन्यांवकारांचेर ताबडतोब कारवाय करची. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडच्या पुलीस मुखेल्यांक कोर्टान आदेश दिल्यात. पुलीस अधिकाऱ्यांक पक्षपात करपाक मेळचो ना. कायद्यान दिल्ले आदेश मानूक ना जाल्यार तो न्यायालयाचो अपमान मानतले. कारवाय न करपी अधिकाऱ्यांचेरय कारवाय करची पडटली, सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आनी ऋषिकेश रॉय हांच्या खंडपीठान केरळांतल्या कोझिकोडच्या शाहीन अब्दुल्लाच्या याचिकेचेर आदेश काडल्यात. तातूंत 10 ऑक्टोबराक राजधानींतल्या विश्व हिंदू परिशदेचे दिल्ली युनिट आनी हेर हिंदू संघटनांनी घडोवन हाडिल्ल्या विराट हिंदू सभेत दिल्ल्या भाशणांचो दाखलो दिलो. धर्मसंसदेच्या नांवान हेर कांय कार्यावळींनी मुसलमानांच्या विरोधांत दुस्वासान भरिल्ली भाशणां केल्या उपरांत कारवायेची मागणी करपी याचिका दाखल जाल्ल्यो. तांचेरय आयज सुनावणी जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सरपंच आमदारांचेरच निंबून रावू नाकात. लोकांनी आपल्या मुळाव्या हक्कां खातीर आवाज काडपाक जाय. रस्त्याचे दशेचेर अंजुणच्या थळाव्यांनी भाश्य केला, पूण ह्यो सगळ्यो मुळाव्यो गजाली मिडियान उजवाड घातले उपरांतच जाग्यार कश्यो पडटात. लोकप्रतिनिधी जशे वेंचणुका आदी घराघरांनी भोंवतात, तशे वेंचून येयल्ल्या उपरांत आपल्याच मतदारसंघातले रस्ते कशे कितें विसरतात काय? तर आयज आमी आसा वागातोर सावन आसगांव वयपी रस्त्याचेर. तुमी फाटल्यान पळयला आसतली रस्त्याची कशी अवतिकाय जाल्या ती. रस्तो हांगासरल्यान ऑलमोस्ट गायब जाल्लो आसा. थळावे म्हणटात आनी तशेंच आमी वॉर्ड मेंबरा कडेन उलयल्यात. थळावे म्हणटात कितें तेंच्यांनी पर्सनली PWD कडेन वचून खुबश्यो कागाळी केल्यो, पूण PWD सुस्ता एकूय कागाळी हें करूंक ना. आतां इश्यू कितें जाता, हांगासर ड्रेनेजी नासलेल्या कारणान पावसाचें उदक हांगा भरता आनी ह्या उदकाक लागून हे हॉटमिक्स म्हणटा तो रस्तो पुराय व्हांवन गेला. आमी थळाव्या पंच मेंबरा कडेन उलयले, ते म्हणून आले तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतला, पंचायती कडेन आमदारा कडेन उलोवप जाला आनी हांगासर नोव्हेंबरा मेरेन हांगासर हॉटमिक्स घालपाचें उतर तेंच्यांनी दिला. पूण आतां मेरेन हांगा थळाव्यांक खूब त्रास भोगचे पडटात. हांगासर गाडयो सोडात, हाडा पासून खेळटी जाल्यात. लोक मातसा बेगीनच्या बेगीन हो जावचो म्हणून आतां वॉर्ड मेंबरान पंचायतीनी शिरण दिला नोव्हेंबरा मेरेन. तर आतां पळोवचें पडटलें केन्ना हो रस्तो जाग्यार पडटलो तो. तेच्या पयलीं आमी पळोवंक गेल्यार जेन्ना हांगासर पॅच होल पडटाले, बारीक बारीक हे पडटाले, तेन्ना हांगासर पंचायत लोबरां आनी माती घालून बसताले. पूण पावसाक लागून सगळे व्हांवून वयताले. हेका लागून पावस उतकूच वतान हांगासर धुल्ल्याचें साम्राज्य जातालें. पावस उतकूच चिकल, ताका लागून सायडीच्या शॉपांक इफेक्ट बसतालो. तर लोक आशेतात रावल्यात हो केन्ना बेगीनच्या बेगीन सामको जाता पळोवंक आनी बरो हांकां चकचकीत रस्तो मेळटा तो पळोवपाक. थळाव्यांक कितें दिसता चिखलान आनी फोंडान भरिल्ले रस्ते पळोवन? आयकात रवी हरमलकाराक. मेन बेसिकली घेवपाक जाय ऑफिसरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन करपाक जाय. म्हणून हांगासर ही रस्त्याची दुर्दशा जाल्या 2 कारणां खातीर. एक तर आमी लथार्जीक आमकां अंजुणकारांक पडलेलेच ना, आनी दुसरे PWD ऑफिसरांक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक काय पडलेलें ना. थळावे आमदाराक तुम्ही हो विषय मांडला तो कितें रस्त्याचो? आमदारा कडेन लोकांनी हे भ्रमान रावचो न्हू, कित्याक आमदार हो प्रश्न सुटावो करतलो पोर्टल्सांचो. हे पयलीं लोकांनी सोदूंक जाय. आमदार आसता पळय तो पॉलिसी मेकर आसता, पॉलिसी डिझायन करपाक आसता विथ द ऑफिसर्स. आनी जे पोर्टल्साचे रस्ते सांबाळपाचें काम आसता
त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांचे. पण आमचो आमदार आतां नवो आमदार आसा तो यंग डायनॅमीक आसा, ती काम करपाक सोदता, तेचे वरसून जाणीव जाता. कित्याक सांग ती तळमळ करीत आसता, पण समहाव तांकां आतां पावस पडलेलो म्हणून ते आतां जावना. पण आमकां अपेक्षा आसा आमदार आमचो बरो डायनॅमीक आसा, ती करतले आतां बरो रस्तो दितले. आनी सरपंच आमचो पासून आसा लोकल सरपंच लक्ष्मीदास चिमोलकर, परतूय यंग, व्हेरी यंग, फर्स्ट टायम निवडून येवन तो सरपंच जाला. सो तेणें आमकां सांगलां की आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले, पण हांव लोकांक सांगपाक सोदता मातशे जागे जाया उठा आनी तुमी बरी फेसिलिटी घेया. आतां धुल्ल्यान कशें रावता कोणाक खबर, म्हाका तर भेण मोडटा, म्हाजो सगळो नोका तोंडांतून वास धुल्लो वचून थंडी जाता. पंच वांगडी सुदेश पार्सेकार रस्त्याच्या अवतिकाये फाटलें कारण सांगता. तो म्हणटा हांगा ड्रेनेजीच नात, रस्त्या वयल्यान उदक धांवता. पावस गेलो आतां फुडें कितें, आयकात ताका. वयलें जें उदक येता पळय तें उदक कितें स्ट्रेट रस्त्या वरसून वयता. ड्रेनेजी कंप्लीट ना हेका. ड्रेनेज नासल्या कारणान हो रस्तो व्हांवून वयता. पूण हेका पयलीं म्हणजे सॉल्व जाता ड्रेनेज जाय बऱ्यो. ड्रेनेज जाल्ले की फुडें एक नाला आसा, ते ड्रेनेजी वरसून उदक त्या नालान वयता, नालासून सामकें सकयल वयता. रस्त्या वरसून उदक वयता, रस्तो चड पिड्यार जाता. आमची गोंयच्यान MLA आहा पळय, तिणें आमकां खूब सपोर्ट केला आतां, कित्याक रस्तो जावपाचो बेगीतले बेगीन. नोव्हेंबर पर्यंत हो रस्तो जातलो. गोवा 365 खातीर अणजुणच्यान समीप नार्वेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 13 ते 16 ऑक्टोबर मजगतीं मारवे हांगा CESCन आशियाई खेळां खातीर निवड चांचणी घडोवन हाडली. पल कोलवाळकारान ILCA 4 लेझर 4.7 क्लास फॉर यूथ वुमनांत कांस्य पदक मेळयलें. हंगामाची सुरवात शानदार जैतान जाली. त्या उपरांत पॉलान 16 ते 21 ऑक्टोबरा मजगतीं मारवे हांगा युवतीं खातीर ILCA 4 वर्गांत YAI यूथ नॅशनल्सांत आनीक एक पदक जिखलें. पॉलान चांदीचें पदक वगडायलें, ताका परतून एक फावट कांशा पदकाचें समाधान मानचें पडलें. आशियाई खेळा सर्तींत भारता खातीर खेळपाचें आशिल्लें पल आतां 13 ते 20 नोव्हेंबरा मजगतीं मुंबय जावपी सिनियर नॅशनल्सांत बरी कामगिरी करपाक उत्सूक आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. शेनवारा बरेच वाठारांनी घसघसून पावस पडलो. गडगड आयकपाक मेळ्ळो. पावसाक अजून जोगलांचो सांगात मेळटलो. कांय कडेन वीज कोसळपाची शक्यता आसा, हवामान विभागाचो हो अदमास. आयतारा जरी राज्यांत येलो अलर्ट नासलो तरी कांय कडेन पावसाची शक्यताय आसा, पूण गडगड आनी जोगलां मारची नात. दिवाळीच्या सप्तकांत हवामान सुकें उरतलें. वर्साच्या निमण्या म्हयन्या कडेन पावल मारतना तापमानात उणाव जातलो. 24 तारखे मेरेन तापमानात 3 डिग्रीन उणाव जातलो. म्हळ्यार फुडल्या सप्तकांत चडावत तापमान 20 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. जाल्यार आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री उरतलें. आयतारा पावसाची शिरशिरी. 24 तारखे उपरांत सुकें हवामान. आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयकारांचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोगस.